आसाय पूर्वी सांगा तुझो दिवून आसाय आराधन सुरू करच्या सुरवेरच आमी एक देवाचे उतार आयकुया आमचो भाव आमकां कुमो करतलो जुवोवचो वांजेल पयलो अध्याय सुरवेली एक दोन वाक्यां वाचया जुवोवचो वांजेल सकड आमी बसया जुवोवचो वांजेल पयलो अध्याय सुरवेली दोन वाक्यां मागीर 14वें वाक्य वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो सकडची दिवन आयका वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देवा सवे आसलो सकड तोंड उसान सांगा तोंड शब्द देव जावन आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो पुरो मागीर 14वें वाक्य क्या आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो आणि कुरपे पुरो तितलेंच 16 जाणांक जुवोवचो वांजेल पयलो अध्याय म्हणटा आसतना तक्षण उडासक येता हिंस उतरां तें आसात म्हण पळय मो वय हें हांव कित्याक सुरवेर सांगूंक आशेता मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर ह्या उतरांचो अर्थ आमकां समजलो परतून उडासा काडटा काले म्हणटा उतार वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्दूच देव जावन आसलो आनी वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो आनी शब्द मनीस जालो तर हो शब्द म्हळ्यार कितें शब्द म्हळ्यार खंयचो शब्द देवाचें उतार तें देवाचें उतार कितें जावन आसा उतारच देव जावन आसा काले समजलें तुमकां शब्द देव जावन आसलो म्हळ्यार देवाचें उतारच देव शब्द मनीस जालो तो कोण जेजू तर जेजू म्हळ्यार कोण जेजू म्हळ्यार परतून उतारच देव म्हळ्यार देवाचें उतार जेजू म्हळ्यार देवाचें उतार आनी हें आमकां समजूंक आमकां जाय पवित्र आत्मा अशें त्रिएक देव आसल्या कडेन देवाचें उतार काम करता म्हळ्यार हांव कितें सांगता समजा जर तर पवित्र पुस्तकांत आसल्या देवाक पवित्र पुस्तकांत आसल्या जेजूक हांव समजूंक शकना हांगासर आमी करचें आराधन व्यर्थ हांव दामून सांगता तुमी 26 वरां सक्रामेंता मुखार बसल्यार जर तर पवित्र पुस्तकांत उतरां रुपार आसच्या देवाक आनी जेजूक तुमी वळखनात ताचो मोग करिनात ताचें आराधन करिनात आमी करचें आराधन व्यर्थ तांतू हांवूय आयलो बेजार पावनाका तुमचें व्यर्थ म्हणल्यार जर तर हांव तशें करिना म्हजें आराधन व्यर्थ हांव कित्याक म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो शब्दूच देव जावन आसलो उडास करा सोमा मोतीक खंचया शब्दूच देव जावन आसा शब्दूच जेजू जावन आसा आनी जुवोवचो वांजेल 17 अध्याय 17वी ओळ कितें गे म्हणटा बाबाक मेळ्ळ्यार काडयेत 17 अध्याय 17वी ओळ थोड्यांक मोबायलार पळोवंक कळीत आसूं पुरो आतां दुसरें कांय पळयना जाल्यार ह्या खातीर वापर येत स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर म्हण जेजू बापा लागीं मागता मागीर तुजें उतारस सत तुजें उतारस सत सत कालें देवाचें उतारस सत आनी आमी जाणा जुवोवचो वांजेल 14वी ओळ 14वे अध्याय
14 ओळ म्हणटा हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत आनी हांगा म्हणटा देवाचे तुजें उतारच सत जेजूच सत जेजूच देवाचे उतार आनी देवाचे उतारच देव म्हळ्यार खंयच्या रितीन पळयल्यार रे देवाचे उतार सगळें जावन आसा मोरयेनी कितें म्हणलें हांव सर्वेस्पराची तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय हांव म्हणटा आसतना थंय कोण जल्मालो कित्याक शब्द आसलो वेळा काळा पुर्वी शब्द देव जावन आसलो शब्द देवा सवय आसलो शब्द मनीस जालो मोरयेन म्हळ्यार तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं उतार आसलो देव उतार आसलो उतरा रुपार आसलो जेजू मनशा रुपार आयलो कित्याक आमी म्हणटा जेजू पोरण्या चल्ल्यांत आसलो की ना आसलो खंयच्या रुपार उतरा रुपार आसलो की ना उत्पत्ती पुस्तक पयलो अध्याय काडल्यार पयलें वाक्यांतच पळयता आमी देव असो देवान म्हळें आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी देवान म्हळें उजवाड जावं सॉरी ताचे पयलें दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें काले तो पवित्र आत्मो पूण तो काम करिनातलो केदळा देवान उलोवंक सुरू केलें उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो पवित्र आत्म्यान काम करीचे जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाचे उतार उलयचे आमी संवसाराचे उतार उलयल्यार न्यूज पेपरांत आयिल्लें संवसाराक गाजोवंक गेल्यार टीव्ही नायनांत आयिल्लें गाजोवंक गेल्यार आमी कोणाचें उतार उलयता संवसाराचें कोणाचें तें आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांतलें उतार देवाचें जाल्यार हें उतार कोणाचें देखून आमची परिस्थिती अशी जाल्या आमी सदांच उलोवचें तर संवसाराचें वैगिनिकी पळया आज थोड्यांनी कांय न्यूज पेपर 8 फावटी उलटा पलटा करून वाचून जालां जावं पुरो आनी पेनांत मार्क केला कोण हांगा मस्ते जालां घरा वचून जेवण जाल्लेंत वचून मुंड वचूंक आसा म्हाका पूण पवित्र पुस्तक उक्तो केला की ना कळीत ना हांव भाग्यवंत म्हूण सांगना हांवें केलां म्हूण सांगना हांव कालें म्हणटा म्हळ्यार आमकां उतरांत आसलो देव जेजू तो नाका पूण न्यूज पेपरांत आसली खबर म्हाका जाय दयेका हांगा आयका कोणीय येवन दी कितेंय करून दी तुमी हांगा आयक अशेंत समस्या देखून जेजून म्हणलें कान आसलो आयको म्हण जेजू गोत्ता ये नाका हांवें आतां हांगा आनी कांय अमेरिकान कालेंगी कोण कोणा फाटल्यान धांवलो खंय म्हणलें जाल्यार तुमी उबे रावन आयकात काले काले फादर परतून सांगा ये नाका तुमकां देखून कालेंगी एक आवाज जालो रप्पा गोवली टेबल फॅना बरी वय म्हळ्यार आमचें हाणें बरप सांगचें हांवें तातूंत हांवूय एकलो वैगिनिकी पळय आमचें हाणें बरप कितें देवाच्या उतरां विशयी उलयता आमकां नाका तेंत हांगा कांय दुसरें राजकीयाचें उलयलो बचपेन कोणी धांवली खंय कोणा फाटल्यान तितलें म्हळ्यार पुरो सकट उबे रावन विचारूं पुरो फादर तें म्हाका सोमा आयकून आनी पळय सांगा पूण देवाचें उतार उलयतना आमकां नाका तशें जाल्ल्यान आमची परिस्थिती अशी जाल्या हांव धामून सांगता बायबलांत आसलो पवित्र पुस्तकांत आसलो जेजू म्हाका नाका तो जेजू कितें सांगता म्हाका नाका म्हज्या जिवितांत हांवें कांयच विस्मिता पळोवंक जायना पूण भिये नाकात मोगाचे न्हू बेजार पावं नाका तशें म्हणटा म्हण हांव सांगता मनशाक 3 भाग आसात कूड आत्मो आनी प्राण सांगा पळया काले पुरो आसा कूड आत्मो आनी प्राण आनी तो आत्म्यांत आमी जेजूक सत म्हणलेले उपरांत जेजू बरीत जालें हांव खंयच्यांत आत्म्यान मनशाक काले पुरो आसा कूड आत्मो आनी मन प्राण म्हळ्यार मन उडसोरा आत्मो म्हळ्यार केरळ आमी पवित्र स्नान घेतलो तिरावणी घेतली जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो तेळा आमी आत्म्यांत मेल्ली नव्यान जियेल्या केरळ मेल्ली आदावान पाता केल्ले वेळा कळ्ळें की तुमकां देवा बरीत आसली आमी ह्या रुखाचें फळ खायनाका म्हणलें केलें ते वेळा ताणें केल्ल्या आविदेयपणा वरवीं आमी मेल्या कित्याक आमी सकट कोणा भितर आसले हांव आदावाच्या भितर उडास करा सकट तें आतां बापाय थावन म्हाका येता आमी जाणाव जेजू मात्र बापोय नासतना जल्मल्लो आमी सकट आमकां बापोय आसा आवय आसा पूण सायंबाचे पाता घेवचे आवय थावन म्हणचे की बापाय थावन पशा जावचें हांवूय एक बापाय थावन जल्मल्लो तुमीय तशेंच आनी मुखार जल्मची तशेंच देखून ते आदावचे त्या वेळार आमी बिया रुपार आदावच्या भितर आसले हांव आदावाक आसतना आमकां सगळ्यां आनी मुखार जल्मच्या भुरग्यांक देवान आदावा भितर तेळास घाल्लें तो आविदेय जाल्ले वरवीं तें देखून आमी म्हणचे सायंबाचे पाताक म्हूण आयले हरी एकल्या की पूण जेजूक सत मानलेल्या वेळार आमी आमचें तें पाताक धुवन गेलें आनी आमी नव्यान जल्मल्या खंय
आत्म्यांत मात्र कुडींत आनी मनांत आमी संवसारात चित्त जावन आसा देखून हर एका दिसा आमकां एक काम आसा होमवर्क कालें म्हळ्यार म्हजें मन नवें करचें कालें नवें करचें मन आत्मो कितें सांगता देवाचें उतर कितें सांगता जेजू क्रिस्त कितें सांगता त्या प्रमाणे म्हजें मन हांवें नवें करचें हें जावन आसा हर एक दिसा म्हाका होमवर्क देखून चिंती नाकात म्हाका 90 जालीं इस्कॉलाचे पुरो केदळ हांवें रावलें आनी कालें होमवर्क म्हाका वो कोण म्हाका होमवर्क दिवंक आयला होमवर्क म्हळ्यार म्हजें मन नवें करचें तुमकां हांव उतरांत दिता रोमाघरांत बरयल्लें 12 अध्याय काडा कोणा उपगोण जाता हांगात बसा पूण कान बंद करयेत पूण उठून गेल्यार आनीकले डिस्टर्ब जाता दया कर कित्याक आमकां वेळी असो इल्लो तूं दया कर ताच्या की वयर वचना हांव पर्यावरण पयलीं सांगलां बेगीन जाल्यार बरें म्हणून ताणें परवानगी दिल्या पूण कितेंय सत ह्या जेजू सक्रामेंता मुखार दोन जेजू म्हणटा काल्याक म्हाका येवकरी संत आसल्याक आराधन करता तुमी खरा नाका म्हणलें पूण हांव उतरांत आसलो हांव कोण म्हूण तुमी समजनासतना हाचे मुखार कशें तुमी दिमेर पडटात पूण तुजे भितर हांव आसा तें तुका वळख ना गे पवित्र पुस्तकांत आसा ताजी वळख ना गे तुका पयल्या तें हांव आसा तो कित्याक तुका दिसना हाचे मुखार कशें तूं दिमेर पडताय हाचे मुखार कशें तूं दुकां गळयताय हाचे मुखार कशें भक्तीपणी बसताय तो तुजे जो आनीकले तें आसलो तुका दिसना ताका ओट बस करताय ताका गाळी दिताय ताका जीवेशी मारताय तूं हें तलवार घेवन उतरान जीवेशी मारताय तूं पूण तो हो जेजू मात्र कित्याक तुका मोगासो जाला म्हूण जेजू विचारता देखून हांवें म्हणचें आमकां पवित्र पुस्तकांतलो जेजू मोगासो जाल्यार पयल्या तें आसो जेजूय मोगासो जातलो म्हजें तें आसो जेजूय मोगासो जातलो कालें म्हणटा रोमाघरांत 12 अध्याय सुरू इल्लीं वाक्यां मेळूं ना गे हां रोमाघरांत 12 अध्याय म्हणटा ऐका कोणाक उपगोण जायना मो तुमच्या घरा असो बायबल तोच घरा वचून उक्तो करा जाल्यार मोबायलार आला उक्तो करियेत आतां तर भावानो नोट्स तर भावानो सांगा सकड तर बायल मनशाय सांगा बहिणीनो म्हण बेजार कर नाकात देवान काकुलतीचो उगडास कान तितलें फास्ट केल्यार रिपीट करून वचचें ना कालें तर भावानो आनी बहिणीनो देवान आमचे वयर सांगा देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुलतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता म्हळ्यार सांग पावलो म्हणटा हांव तुमचे लागीं म्हळ्यार आज आमचे लागीं दयकर तांचे लागीं न्ही आमकां बचपेकारांक न्ही म्हण नाकात हां काले म्हणटा ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण आमी सगळ्यांत एक्सपर्ट म्हाकाच भेटोवन दिवंक हांव रेडी ना म्हाका भेटोवन दिवचें म्हळ्यार म्हजें मन कितें सांगता ताका मोरचें देव कितें सांगता देवाचें उतर कितें सांगता ताका हांवें वय म्हणचें म्हज्या मनाक न्ही म्हणचें देव कितें म्हणटा ताका वय म्हणचें हें जिवें बलिदान म्हळ्यार तुवें मोरचें नाका जिवंत राव पूण तुज्या मनाक तूं मोर हें बारीक कश्टांचें न्ही गे वय की न्ही हें कश्टांचें आमकां वय की न्ही देखून जेजू म्हणटा कालें तुजी कुडूस उज्यांत घालूंक तूं दिशी पूण मोग तुजें थंय ना जाल्यार तूं सकडी व्यर्थ म्हळ्यार आमकां मोगान जिवंक कितलें कश्ट जाता जाय जाल्यार हांव उज्यांत वचून पडटा मोगान जिवंक नाका बायलेसो मोग करता भुरग्यांचो करता नातरांचो करता आनी आप व्हडली मायसो करता तांचे आस्त करोड आनी आस्त जाल्यार तांचोय मोग करता ना तर मागणें करता केरळा वचीत म्हूण हांगा गुजुरी म्हूण आपयता पूण असले चिंतापूत चूक आप व्हडली माय कोण नात आमच्या मदें अब्राहमाक 100 वर्सान भुरगो जाल्लो 120 वर्सां प्रायर मोइजे पर्वत सोडून गेल्लो आनी ताजी दिश्ट सारकी आसली म्हूण दामून बरयलां पवित्र पुस्तकांत आमकां बळे तोंडांत आयिल्ले बरें उलयतले गेल्लें कळोनी म्हणून इल्लें म्हणी ट्यूबलायट पेटल्यार आमी उलोवणें आमचें बदलता हें भारी गरजेचें सक्कट जावचें आमच्या उलोवण्यान कित्याक म्हणून आमी मनांत आयिल्लें बरें उलयता देवाच्या उतरांत आसलें उलयना देखून देवाचें उतर म्हणटा जिवीत आनी मरण जिबेच्या आदीन आसा कोण ती मोगान वापरता ती तिचें फळ खातात आनी मुन्यो 18-21 आत्ता म्हणलें 6 अध्याय 2 वळीक आमी गेल्यार तुज्याच उतराच्या पासान तूं पडलाय खंयच्यांत रोमाघरांत 12व्या अध्यायाक मागीर येवया दयकन हें मुन्यो 6 काड पळया दुसऱ्या कोणाक मेळ्ळ्यार काडयेत दयकन मोगाच्यान हें समजा आमकां पास कोणेंय मांडू ना सैतानान मांडू ना देव कसोय मांडिना म्हजें उतरांत म्हाका आज फोंडान घालतात हर एकल्यांक म्हाका धरून तुमकां कितें तुमी उलोवन आसात पळया तेंत तुमी लुवोन आसात पिडेचें उलयतात पिड्यांत मरतल्यात तुमी म्हळ्यार मोरचें म्हळ्यार फिजिकल डेथ न्ही जिवंत आसतात पूण पिडेंतच आसतल्यात आदावान येवक म्हळें ह्या रुखाचें फळ खाय नाकात केल्यार
खेले मेलिंग ती ना मोराण म्हळ्यार त्या वर्षां उलयना जिवंत आसा मेल्ल्या बरी तूं भलायकी ना समाधान ना शांती ना न्हीद पडना खंय गेल्यार सोलोवणी सोलोवणी दिसता काले कारण म्हजी उतरां मुन्यो 2 काले म्हणटा तुझ्याच उतरांच्या ऐका म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तुज्याच उतराच्या पासान तूं संपडलाय आनी तुज्याच उतरांनी तुका बांदून घाला तुज्याच उतरांनी तुका बांदून घाला कित्याक आमकां सुटका ना देवाची भुरगीं जावन कित्याक आमी थोडे बरी भिकाऱ्या बरी आनी सैतानाच्या भुरग्यां बरी जियेता कित्याक म्हळ्यार म्हजी उतरां काले उलयता देवाचें उतर म्हणटा कितें ओमताय तेंच तूं लुवन चोलय आमकां कळीत आसा जाकोबाचो पत्र 3रो अध्याय गेला सगळें वाद्याय बरयला जीब कितली मारे कारगी म्हणून ह्यात जिबेर आमी आशिर्वादी घालता शिरापी घालता म्हण देवाच्या उतरांक उलोवची पुरो शिरापूत मागोन काण वचूं शिराप देवान दिवना देवान घालात घरा मुरो हदी मोरान बरयलां शिराप सक्कड काण उडयल्यात म्हण आतां मागोन घेवचें हांवें म्हज्या जिबेच्या उतरांनी देवाच्या उतरांक विरोध जाल्ले उलयता देखून शिराप मागोन काण घेता देवान जेजून काण उडयला घालात घरा मुरो हदी मोरू पूण हांव मागोन काण घेता आसुल्लो शिराप पोरनेसोल्यान आसुल्लो ल्हान सूख केल्यार शिराप आहलो पूण जेजून ताचेर घेतलो हांव म्हणटा ह्या साक्रामेंत जेजूक ह्या रुपार आसूं दी आनी खंयच्यान त्या जेजूक निजाकी तुमी आराधन करचे की मोग करचे की तुमची मोना आमी बदलूंक आसात आमी देखून रोमागरां 12 काले म्हणटा थंय मुखार वचूं खंय रावयल्लें या संसाराची साल ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात आदारा ह्या संसाराच्या लोकांनी उलयल्ले बरीच उलया म्हण समान हांव म्हणना काले म्हणा तुमच्या बायबलांत म्हज्यांत आदारा म्हणा सांगा आदारी नाका रे काले आसा आमी कोणाची साल आदारता तो गेलो एक मात्र आमी आदारना सक्कड बांयक उडल्यार हांव बांयक उडना ते एक करना उरलें पुरा करता आमी बांयक सक्कड उडल्यार हांव उडना तें एक सोडून उरलें पुराय आमी करता वय कितें पळय ताणें 12 लाख खर्च केले काजाराक म्हाका 13 लाख खर्च करचे ताणें 12 माळयेची बिल्डींग बांदला काय म्हाका एक 15 म्हणी बांदीचे तुम्ही बांदा भारी बरें म्हाकाय खंय आयल्यार एक दीस म्हणी एक कूड म्हणे मेळत राव पूण तें म्हणना पूण आमचें कॉम्पिटिशन संवसार दृश्टेन पळय वय कितें म्हण ताणें फेस्ताक 12,000 वस्तू हाडल्यार 12,500 म्हणी म्हाका हाडीचे ताका सांगूंकय मेळाचे म्हाका अवकाश म्हळ्यार म्हजी घरची तुज्या की ग्रेस तुमी हांव तूं कॉम्पिटिशन संवसाराची साल तुमी आदाराक आदारी नाकात खंयच्यान ती लोक जेजूक वळखनातलो कितेंय उलोवंक पुरो एकलो म्हणटलो हिंदुवांचो ಎಂಕುಲಾಂಡ ಇಂಚ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೆಗೆ ಎಪ್ಪಲ ರೆಡಿ ಪೂಜಾ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್चनागुलो क्षमे करपार सक्कट दितात म्हण हांव सांगना दिल्ल्या विशयान ताणें म्हणचें आमी जाल्यार सोडना आहले हांव ताका म्हण तुमी कशें सोडटात गी म्हण आमकां जेजून तें शिकयलां ही जाप मेळाजे लोकांक तर जेजून बरें शिकयलें म्हण ताकाय कळाचें म्हाकाय तो जेजू जायचे म्हण आज आमी जेजू विशयान कसली साक्ष दिता मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक हांव दुसना हांवें म्हजीच तानकी करची खंयच्या रितीन हांव जेजूक साक्ष दिता हांव जेजू म्हणून म्हज्या उतरान दिता गी ना उतरांत गाळ्ळी संवसाराचें उलोवचें म्हज्या जिणेच्या दृश्टीन दिता गी ना केरळ पळयल्यार पिडेस्त सोलवणीचे उतार निरासपण सोलवणींत खंयच्यान हांव जेजूक साक्ष दिता आसा जेजून म्हळें तुमी पृथ्वीचें मीठ संवसार असो वय गी उजवाड घे हांव कितलो व्हडलो बिरूद दिला पळय त्या जेजून आमकां आज क्रिस्तांवांक पळोवन उरले धांवतात की लागीं येतात मस्त बरें पडना म्हूण सांगना हांव काले म्हणटा आमी थोडे मुळ्या वचून ती शिकोवंकात तुमच्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात तुमच्या काले तें जिणेचेंच खंय गेलोय बदलाक तुमची मोना नवी जावं अळे मोना नवी जावं हें गरजेचें काले जा वडोल सांगलें गे हांवें काले नवें जायचें आमचें आमी मुस्तायकीत नवी करचें हांव घरांत नवी करचें आतां पळया गी थोडे 12 वर्सां जातरी घर मोड घालून नवी बांदतलें आतां कितें म्हळ्यार आतां सोबाना रे हें म्हण आमचें मोचेत चेंज जावन आसा जावं दी दिसाक 12 घाला म्हाका कांय बेजार ना पूण उरलें मोना नवी जाल्यात गे आमची पळया हांव सांगना सांपावलो दामून सांगता ताजें मोन नवें जाल्लें क्रिस्तांवांक दग दितलो जीवेशी मारतलो तो एक पुटी क्रिस्ताक वळखले उपरांत तो मागीर त्या आंतू दुकराच्या गुडांत पडोना तो आमी केरळा क्रिस्तांव जाले केरळा क्रिस्त आमचे भितर आयला केरळा पवित्रत्व आमचेर आयला कितलीं वर्सां जालीं आजय जेजून कितें केलां म्हाका कळीत ना आजय जेजून सांगले उतरां विरोधां उलोवन आसा कारण कितें मोन नवें जावना मोन नवें जायचें जाल्यार एकच वाट देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें कळीत आसा मागीर मुंद वचून घाले म्हणटा तें तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जिणेचेंच रुपांतर जावं केरळा
संवसाराची साल आदारी नासतना मोना नोवी जाल्ल्या वेळार काले जाता जिणयेचें रुपांतर. तुमी सारकंच केल्यार जावचें ना. ताकाच म्हणटात इफ यू चेंज युअर थिंकींग देन ओनली युअर काले ॲक्शन्स विल चेंज. इफ यू चेंज युअर ॲक्शन अँड नॉट द थिंकींग नथिंग इज गोईंग टू चेंज. म्हळ्यार अर्थ हांव कन्नड मिडियमाक गेलो कितें जालें आयका तुजे चिंता बदली ऑटोमॅटीक कालें बदलता ॲक्शन करण्यो बदलतात. करण्यो बदलूंक गेल्यार केदळाय जायना. देखून करेजमान ल्हान उदाहरण सांगचें करेजमान 40 दीस सोरो पियेल सोडुल्लो 5 कंपेसा कोळसो भर माथ्याक वता. ताणें कालें बदलिलें ॲक्शन मात्र बदलिलें चिंता बदलू ना. म्हळ्यार सोऱ्याचे विशय सांगची न्ही हांवें खंयचेंय पळयात ताणें सांगलें म्हणून हांव इल्लेशें वायट करचें सोडटा उपरांत तें उडास गेलें परतून तेंत करता. ताणें सांगलें म्हण न्ही तूं कोण म्हणलें उडास दवर. तूं देवाचो भुरगो पवित्र आत्म्याचें मंदीर क्रिस्ताची कूड देवाचो भुरगो जालाय. क्रिस्ताक सत मानलेले वरवीं रोमा जुवांजेल पयलो अध्याय 12 ओळ सांगता कोणें क्रिस्ताचेर सत मानलें की ती देवाची भुरगीं जालीं. आमी थोड्या फावटी टेम्पररी बरें जावंक पळयता. आमी चिंता आराधनाक आयल्यार मिसाक आयल्यार कुंभार सदांय सेवल्यार हांव भाग्यवंत. उणें सेवले तर आमचे की बरें आहात वय कितें की पळया ना चक्कटपुटी म्हणना हांव आमचे की बरें अप्रूप येतले नांदये कितले जाण म्हजे की कितले बरे आहात. हांगातान उलयल्ले कुठले हांव भाग्यवंत जायना आनी उलयल्लें आयकतले भाग्यवंत जायनात. पूण म्हजें मन बदलूचें गरजेचें. मन बदलिल्यार कालें बदलता सांगा करण्यो बदलता. करण्यो बदलूंक गेलाय मन बदलिनाय काल जाता थोड्या तेंपाक मात्र उरता. हें जालां आमचें समस्या. देखून आमकां प्राचीत काळाक राखचें आमी कालें करूंक बरी जिणी जिवंक उरले 325 दीस दुकरा बरी जिये प्राचीत काळार 40 दीस देवा बरी जिये. हेंच सांगलां न्ही बायबलांत वय मू प्राचीत काळार भाग्यवंत जाया उरल्या काळार सैताना बरी जाया. तुमकां सांगना म्हाका सांगचें वय जाल्यार वय न्ही जाल्यार न्ही. तुमच्या मनाचें जिणयेचेंच रूपांतर जावं तेन्ना काल जाता खंय थंय तवळ तुम्ही देवाची खुशी कशी म्हणून सोदून केदळा मात्र देवाची खुशी कितें म्हूण तुमी समजा. केदळा मन तुमचें नवीकरण मन केदळा नवीकरण तुजें चिंताप सोडू देवाचें चिंताप आपणें. देवान कितें म्हणलां देवान कशें जियोंक सांगलां तें. आनी काल जातलें तेदळा तुमी खंयचें बरें तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हणून खुशी कितें म्हणून सोदून काडून पावतले सोदून काडूंक आनी खंयचें बरें आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें देवाक मानता तसलें मनशांक न्ही म्हाका न्ही पाद्रेबाक न्ही आमी लोकांकच पसंद करूंक पळयता. देवाक मानता तसलें खंयचें म्हूण कळाचें जाल्यार मना नवी जायचें. आनी संपूर्ण म्हूण समजून घेतले संपूर्ण आमी पुरो संपूर्ण तेंत आसा इल्लें करचें. संपूर्ण जायते जाल्यार देवाची खुशी कितें म्हूण कळायचें जाल्यार मनान. देखून जेजून म्हणलें पातकी जिणी बदला सर्गींचें राज लागीं पावला. कोणूय बायबलान समजना कन्नड बायबलान म्हणला पश्चाताप पट्टू पापके विमुखरागिरी. पश्चाताप म्हळ्यार मन बदलूंचें. रिपेंट द किंगडम रिपेंट अँड बिलीव इन द गुड न्यूज कालें बरयलां फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज ॲट हँड. म्हळ्यार रिपेंटन्स म्हळ्यार चेंजींग ऑफ माय थिंकींग. रिपेंटन्स म्हळ्यार मन बदलूंचें. आमी जिणी बदलूंक घेता मन बदलू ना. देखून एक दीस भाग्यवंत 4 दीस सैतान 4 दीस भाग्यवंत एक हप्तो सॉरी सैतानाक म्हाका उलो मारूंक नाका. पूण हांव म्हणचें हांव देवाचो न्हय जाता सगळ्यांक बरें जावंक मन आसा. पूण कशें आमी प्रयत्न करता म्हळ्यार ॲक्शन बदलूंक घेता चिंता बदलिना मुळाक वचना हांव. इफ यू चेंज फ्रॉम द रूट देन ओनली यू कॅन चेंज द फ्रूट. आमी फ्रूट बदलूंक पळयता रूट तशें येता. रूट म्हळ्यार मन आमचें. रूटच बदलूंक नाजाल्यार फ्रूट कशें बदलूंचें. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो होसेया प्रवादी 4थो अध्याय 6वी ओळ सांगता मेळ्ळें की होसेया 4:6 कालें म्हणटा सगळ्यांच्या घरा बायबलान एंत आसा उतार भियेनाकात. आज एक दीस इल्लें चड आयकलें म्हण भियेनाकात. कोणाक जाय जाल्यार मात्र आयकोचें. जेजू म्हणटा कान आसा तो आयको. सगळ्यांक 2-2 कान आसले. जेजू कितें दिसना हें दिसलें ताका दिसनातलें कान आसलो आयको न्ही म्हळ्यार म्हजें उतार न्ही देवाचें तें तुमकां नाटवना म्हण जेजू की गोतालें कान आसलो आयको म्हूण. आतां कितलीं जाण हांगा आसात थोडीं 12:30 केरळ जातात म्हण एक पुटी तें उनून जेवण घरा वचून केरळ न्हिदचें. केरळ लोकांची खबर उलोवची केरळ संवसाराची उलोवची. हांगा बांदून घाल्ल्या बरी जालां म्हाका आतां. आनी आज कोण आयलो हो एकलो म्हाका गावंकय सोडना उबें रावंकय दिना. ताका आयक म्हाका आयकोवचें नाका देवाचें उतार आयका.
म्हाका आयकोवचें नाका आनी उठून वेचेला ल्हव वसा आनी एकल्या डिस्टर्ब करनाकात खंयी वसा कांय तोंदरे ना पाटी येताना हेजेत पडटा वेचीक पूत गेल्लो ताणेंत केल्लें सोमा म्हण मागीर आयलो पाटी तो हां होसया 4:6 दुसऱ्यांक मेळ्ळ्यार मायकलाक घेवन वाशेत सकडांक आसा हांव खाली माईक तें आसा म्हणल्यार ताका वाचून सांग गिन्यानाच्या अभावाक लागून गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेसो नाश जाता म्हज्या परजेसो बुदवंत काय आसा ल्हान भुरगींत व्हडले व्हडले इंजिनियराचे उलयतात देवाचे की व्हडले उलयतात आमची शेणतूर आसा पुरो पोणतुराय न्ही नात्राय न्ही व्हडली मायांक गोत आसा पुरो प्रायन न्ही व्हडली माय म्हळ्यार हांवें सांगचें तुमची शेणतुरा घरा आसा म्हळ्यार नातू पोणतुरां शेणतुरां म्हळ्यार पोणतुराची भुरगीं ती समेत व्हडली व्हडली कारबारां उलोवंक पुरो तुमच्या मुखार पूण गिन्यानाचो अभाव आसल्यार परजेसो नाश जाता म्हळ्यार सकड माहीत आसा आमकां आमी बारी बुदवंत गिन्यान ना गिन्यान म्हळ्यार देवाच्या उतरांची जाणवायना कालें तें गिन्यान म्हळ्यार कालें माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज नॉलेज म्हूण घालां तें नॉलेज म्हळ्यार गिन्यान आनी जाणवाय गिन्यान बुद गटाय समजोणी भक्त देवबिरान कोणाचें पवित्र आत्म्याचें देणें गिन्यान ना उरलें पुरो आसा पळय केद्या व्हडली कारबारां उलयतात आमची भुरगीं शेणतुरां भुरगीं सोडा पोणतुरां सॉरी नात्राय न्ही पोणतुरां न्ही शेणतुरां तुमचे पिज्जी आनी पिज्जा आसल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा काले उलयता रे माथ्या वयले म्हणटा आमी उलयतात पूण तें पुरो संवसाराचें पुराय गोत्ता आमकांय गोत्ता देखून आमकां बारीक कशी हांवें केल्ली कारबारां आतां उलयना मगे आमी कितलीं जाणां शे हांवें केल्ली कारबारां तुवें चिंतूंक साद आसा रे म्हण तें आमकां बरें गोत्ता गिन्यान ना नाश जाता म्हळ्यार उडास जोरा मोगाच्या बाबडीन हांवें वडोलो तूं म्हळ्यार आत्म्यांत आमी जेजू बरी तासांव मोन आनी कूड आमची संवसाराचेंत सांगता तेंत काणून वेताय हितून देवाचे उतार काणून वेताय आत्मो देवाचे उतारच उलयता पूण मोन सांगता संवसाराचें कूड म्हणटा संवसाराचें पंचेंद्रिया 5 सेन्सस आनी म्हजें मोन संवसाराचेंत उलयता संवसारा कुशीनंत ओडटा तें तूं घेताय गे वा बायबलान जेजून घालें म्हळें सैतानाक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा मनीस आमी म्हणटा की तशें कोणी तुका एकलो पिडेस्त म्हळ्यार कोणें म्हळें जेजून म्हणा पवित्र पुस्तकान बरयलां ताच्या गायांनी म्हाका ताणें गूण केला म्हणून कोणसो व्हडलो डॉक्टरी म्हणून तूं पिडेस्त कॅन्सर 3 म्हयन्यान मरतलोय म्हणून हांव एक उदाहरण दिता आतां हेल्था विशयाक आयलो म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा म्हूण सांगल्यार सैतानाक कितें धांवणोंक जाता तुका नाजाल्यार तेंत घेवन तूं तातूंत मरताय मरचें म्हळ्यार 2 रितीन एक फिजिकल डेथ जावं पुरो वा जिवंत आसाय पूण मेल्ल्या बरी जिवंत आसून मेल्ल्या बरी कारण कितें देवाचे उतार कितें म्हूण कळीत ना देखून जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तूं देवाचो पूत वय जाल्यार फातर आसले उंडेक ताचे पयलें इल्लें पयलें देवान सांगलें कालें म्हणून तूं म्हजो पूत म्हाका मोगासो पळय गे त्यात उतराचेर डावट हाडूंक पळयता सैतान जेजू करीत आले न्ही फातर आसले उंडे करूं ना जेजून कित्याक केल्लें जाल्यार काल जातें कोणाक काल जाल्लो बरी जाता तो सैतानाक ते गेलो जेजूचे सलोणी जाली तेंत आनी 2 ताळणी वाडटा तांतूय म्हणटा जेजू सैतानाक पवित्र पुस्तक गोत्ता देखून तो म्हणटा आनी तूं बरयला न्ही गे तूं वयतान उडी मारल्यार तुजे पांय फातराक आडनाशे ते तुका राखतले म्हणून जेजू म्हणटा अशेंय बरयलां तूं सांगताय म्हणून हांव वयतान उडी मारिना त्या खातीर देवान म्हणलें न्ही परीक्षा करूंक न्ही म्हाका वयतान उडी मार आनी बचाव जिता देव पळय म्हणलें न्ही ना तशें गेल्यार तूं पिठो जावन वयतलोय जर तर तुका आनी एकलो लोटून घालता पारामोशन पडलोय त्या वेळार तुका तें उतर तुजें तें काम करता देवाच्या उतरान तूं आसल्यार परीक्षा करूंक न्ही देखून जेजू म्हणटा न्ही देवाची परीक्षा करिनाका आज सैतान दुसरे रितीन आमकां ताळन आसा क्रिस्तांवांनी आमी कशें जेजू बरी आसूंक आसलें समृद्धीचें जिवीत भलायकेन बरोवन ओमतोंच्या मापांतलें जिवीत देखून वो सैतान म्हणलो सोर ताका जेजून पाडाव केला उडास जोरा हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 14 आनी 15 वळ वाचल्यार तुमकां दिसता जेजून आपल्या मरणान त्या सैताना पाडाव केला डिफिटेड जीसस हॅज डिफिटेड हिम पूण आज म्हजी उतरां आनी म्हजें चिन्ह तो पळयता सैताना कूड ना तो एक आत्मो देखून आमी आत्मोंत आतां अनिल म्हूण आसल्यार किरण म्हूण आसल्यार तो किरण म्हळ्यार कूड न्ही कुडीक न्ही तें नांव त्या आत्म्याक हांवें म्हळें आत्म्यांत आमी जेजू बरी ताका दिल्लें नांव तें कालें अनिल सुनील वेनील म्हूण देखून म्हणटात कोणी मेलो जाल्यार म्हणटात अनिलाचें मोडे सॉरी ऑस्टीन म्हजें नांव सांगता नाजाल्यार त्या नांवाचें कोणी आयल्यार म्हाका धांवड येतात ऑस्टिनाचें कालें ऑस्टिनाचें मोरण येवं ना गे ताचें मोडे येवं ना गे मोर म्हळ्यार आमी चिंता हाकाच नांव दिलां म्हण हाका न्ही नांव दिल्लें खंयच्याक आत्म्याक हांवें म्हळें कूड आत्मो आनी मोन आसा मनशाक हें नांव दिल्लें म्हज्या आत्म्याक
हांव आत्म्यांत जेजू बरी ताका नांव दिलें देखून आर्ना पुणा बोईजा म्हणटात येद्दोळू नांव काडटलो ऑस्टीन ऑस्टीन म्हणून आतां आर्ना पुणा बोईजा म्हणून म्हळ्यार ऑस्टीन गेलो म्हळ्यार कूड मातयेची मातयेक वचोंक आनी तूं मेन कोण गे म्हळ्यार आत्मो आत्म्यांत आमी जेजू बरी जाली हांव आतां म्हजें मन आत्म्याक एक मन आसा म्हज्या मनाक एक मन आसा सोल मायंड आनी स्पिरीट मायंड म्हण समजायल्लें सोल मायंड म्हणटा संवसाराचें स्पिरीट मायंड म्हणटा देवाचें तूं खंयचें आयकताय कोणाक पाळो दिताय देखून सांग पावलो स्पश्ट सांगता गलातकारांक बरोवन 5 गलातकारांक 5:17 तावन वाचल्यार आत्मे प्रमाणे चला दामून सांगता त्या वेळा रक्त मांसाच्यो वर्णवण्यो तुमी दादोशी करचे नात व्हेरी गुड वते गोता मग तुमकां आत्म्या प्रमाणे चला म्हळ्यार देवाचे उत्पन्न जिवंक वसा ऑटोमॅटीक तुज्यो सैमीक ओडण्यो पुरो धांवतात तुवें धांवडचें म्हणना कोणेय मनशान हांव बरो जाता म्हणून सरकस केल्यार पांय माते सकयल पांय वयर केल्यार जावचें ना हांव पूण आत्म्या प्रमाणे जिवंक सुरू कर देव अशें म्हणटा देवान अशें म्हणा हांव जेजू देवाचो भुरगो हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर हांव क्रिस्ताची कूड तें सांगा तोंडान उक्तें कर सैतान पळोवन धांवता जिवन जेजू तावन धांवलो हां कित्याक ताजे लागीं काम करूंक जावना म्हाकाय पळयता सैतान वो काले उलयल्ले कुडले हाज्या मतींत एक वायट घाल्ले कुडले तो तेंत घेता किंवा देवाचे उतार उलयता म्हूण कळ्ळ्या कुडले तुवें धांवची गरज ना ताजे धांवन तो धांवता मस्त जालें म्हूण चिंता देखून बक्षया विशय कितें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें वडोवल सुरू केल्लें जर तर पवित्र पुस्तकांत आसल्या जेजूची वळख म्हाका ना साक्रामेंत आनी खंयच्या तुवें आराधन करनी तुका कांय मेळचें जिणी तशीच आसतली आराधन तूं करतलोय येतलोय वेतलोय पोत्तून जिणेंत बदलावण जावची ना बदलावण जायचे गी पाश्चात्ताप पावा चिंता बदलिया पातकी जिणी बदला देखून जुवां सुवांजेल 8 अध्याय आनी 5 मिनटां कोण आसात जुवां सुवांजेल 8 अध्याय 31 आनी 32 वळ कितें म्हणटा जॉन 8:31 and 32 तुमकां हें कळीत ना म्हणून हांव सांगना पूण आज ही उतरां आयकना तुमची पिडा शिडा सगळी तुमचे तावन पयस गेली तुमी पळयतात परतून मॅजीकाची गरज ना कोण एक भयण येवन सकाळी रडा लागली गांठी दुख तें दुख हें दुख वय सोमा तिणें सांगलें आसलें पूण उतार सांगलें 3 उतरां दिलीं जेजूच्या गायवर आमी गूण जाल्या म्हणलें दाखयलें जिवीत आनी मरण जिबेच्या आदीन आसा म्हणलें हांवें म्हळ्यार तशें उलयनाका तूं आनी म्हळें तुज्याच उतराच्या पासान तूं पडलां तेंय दाखयलें हें घेताय गी वा तुजेंच गाजयताय गी म्हळें म्हाका गोतून आतां कालें गाजोवंक ती वेता कितें जावन जेजू पडत्यान तांकां सांगी लागलो हांव बायसन ना ना जॉन 8:31-32 कोणाक मेळ्ळें प्रेसिलाबाईक मेळ्ळें आपणाक सतमंतल्या जुदेव ऐका आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक म्हळ्यार आज आमकां त्या दीस जे जुदेव ताज्या मुखार आसले आज आमकां सांगता जेजूक सतमंतावंक ना आमी कोण बरो सतमंत हातूंक उकला जेजूक सतमंतचे हातूंक उकला दयाकन तितली खरी येत न्ही कांय एक्सरसायज दिवना तुमकां हांवें थोडी मुस्ताण सतमंतांतले वडना तुमकां अवकाश मेळटलो सतमानूंक आनी कोणा सतमंतात गोतू ना जेजू सोडल्यार सैतान मात्र आसतो मागीर ओके आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक म्हळ्यार आज आमकां जेजू काले म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार इंग्लिशान म्हळ्यार इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड्स आज आयकोन फाल्यां सोडचें फाल्यां परतून लोकांचें आयकोनचें पोरवां डॉक्टराचें आयकोनचें ताच्या बरोबर न्यूजपेपराचें आयकोनचें ताच्या बरोबर TV 9 आयकोनचें ताच्या बरोबर म्हज्या आबान मालगाडी न्ही तांकांय मान दिचे न्ही आयका मान दिया पूण देवाच्या उतरांक विरोध आसा जाल्यार मान दिवची गरज ना कोणीय व्हडलो मनीस जावन दितो तें उतरांक थाळ पडटा की पळयचें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार इंग्लीश बायबलान सोमा म्हळ्यार इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड्स आत्तां आयकोन फाल्यां सोडचें पोरवां आनी एक म्हजें काल जातलें तुमी म्हजे करे शिस तुमी म्हजे खरे शीस जायतले आतां आमकां बारीक अशें हांवूय जेजूचो शीस पूण खरें न्ही डुप्लिकेट नामके वास्ते डुप्लिकेट शीस उतरांत रावनातलो देवाचे उतार घेनातलो आपळे तो डुप्लिकेट शीस नांवा खातीर मात्र जेजू म्हणटा न्ही म्हज्या उतरांत तुमी रावशात जाल्यार म्हज्या उतरांक तुमी खाल जातात जाल्यार म्हज्या उतरांत तुमी कंटिन्यू जातात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यार मागीर काल जाता काय न्ही तुमी 7 जाणां जातले तुमी काले जाणां जातल्यात नांतर फोट मात आज आमकां मस्त फोटी कोत्तात देखून हांवें म्हळें गिन्यानाच्या अभावाक लागून आमच्या परजेसून आसा त्या आमकां जायती जाणवया 1 घंटो उलय म्हळ्यार 5 घंटे उलयतले हांगात खंडीत उलया पूण ना पूण कितें उलयतात आमचींत कारबारा तेन्ना तुमी 7 जाणां जातल्यार काल 7 तुमकां सुटका कोण सुटका दितले 7 तुमकां सुटका दितले कित्याक आमकां लालान बांदपास थोडी म्हणून पुरो बांदपास ना म्हणून आसा एकलो पिडात म्हूण पिनगा त्या
एकलो म्हणटा आमकां केरळ पळयल्यार समाधान ना. जेजून सकट दिलां. जेजून म्हळें न्ही हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंकूच शकना. जेजून दिलें समाधान तुवें घेतलां गे म्हणलें इम्पॉर्टंट. ताणें दिलां. जेजू म्हणटा सत तुमकां सुटका दितलें. सत म्हाका नाका जाल्यार जेजून कालें करचें. तुज्याच उतराच्या पासान तूं पडलाय. पासान पडलाय. सुटका ना उतरान. तूं कितें उलयताय संवसाराचें. जेजून कितें करून संपयलां तें तुका उलोवंक नाका. देखून पासान तुज्याच उतरांच्या पासान तूं पडलाय. तुज्याच उतरान तुका वेडो घाला. आमी बारी हुशार रानदुकराक पास दवरच्यांत नाविलूक पास दवरचें सॉरी आनी खंयच्याक पास दवरच्यांत बारी पासान पडला रे दुकोर म्हण. पूण हांव खंयच्या पासान पडला कोताय तुमकां म्हज्या हांव चिंता बारी बुदवंत म्हण हांव कितें उलयतां मोगाच्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या जिबेत हांव तोत्तू व्हडलो पास म्हाका. जर तर उतरांक ताळ पडना संवसार उलयता म्हूण तूंय उलयताय. देवान तशें उलोवना. उत्पत्ती पुस्तकांत इतले समस्या आसले सुरवेरच देव म्हणालो काले म्हणालो उजवाड जावं. काले म्हणालो काळो कसा उजवाड जावं म्हणून. उत्पत्ती 1:1-3 वाचल्यार कळटा. 1:3 बायबल उक्तो करतना कळटा आमकां. देवान आमकां उलोवंक शिकयलां. जेजूनी शिकयलें. लाजर मोरोन कुसोन गेला. तो मोरोना तो न्हिदला. जायराची दू मोरोन गेले. आनी काल्याक दोसचें ती मेल्या ना मोरोना न्हिदल्या. म्हळ्यार जेजू पिसोगी जेजू खुलडोगी आमी जेजूच्या की व्हडलें उलयता ना ते तो मोरोन तो आनी मेल्ले बरीत. कितलेशे जाणां पिडेस्तांक आमच्या उतरान आमी लागाड काडल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. ताका 3 म्हयने वायदो दिला खंय आनी जालें ताजें म्हणून उलोवना गे आमी. आमच्या घरच्या विशयान ती उलयलें हांव सेसामारच्या विशयान चड कित्याक ती मेल्यार आमकां इल्लें खुशी न्ही गे हांगा म्हूण. आमच्या जिबेन कितल्या जाणांक आमी लागाड काडलां अशें उलोवंक सांगोना देवान आमकां. देवान म्हळें उजवाड जावं. समस्या कितेंय आसूं दी तूं परिहार उलय. म्हजें उतार उलय. जेजू कित्याक कुसोन गेले लाजराक तो न्हिदला म्हणालो. जेजू कितें तकली सोमाना हें जेजूक ताचे की चड बुदोवन घे आमी. कित्याक जेजू म्हणटा तशें उलयनाकात. जायराची दू ती रोडोन भोव मारतात बायल मनशां दादले रडटले कोणा तांकां पुरो भायर घालें जेजून. आनी दोगां शिसाक आनी तो मात्र गेलो. कित्याक ही हांगा आसल्यार ही मोरची न्ही कुसोन वचतात तांत म्हणून हांकां पयलीं भायर धांवडयलें. जेजू म्हणटा ती न्हिदल्या. उठली की ना मागीर लाजर भायर आयलो की ना. कित्याक उतार देव जेजू तें उतार उलयलो. सोलवणेचें सैतानाचें संवसाराचें उतार उलोवना. आज आमी जीब आसा म्हणून मेळ्ळेलें उलोवचें नाका. केरळ ही आराधना आनी मीसमुख जाता म्हाका मस्त उलोवंक आतां म्हजी कारबारां ताका राखून रावनाकात. उलयता जाल्यार कांय बरें उलया. बरें म्हळ्यार जायना. पॉझिटीव म्हळ्यार जायना. देवाच्या उतरांक ताळ पडटा की पळया. मुसळ म्हणटा पॉझिटीव उलयचें जायना. पॉझिटीव उलयलें देवाच्या उतराक ताळ पडाचें. नकारात्मक उलोवंक ना पूण पॉझिटीव उलयल्यार जाता म्हूण चिंतना. पॉझिटीव देवाच्या उतरांक ताळ पडटा की पळया. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नास ते आसा. देखून नास म्हळ्यार चिंती नाकात. हांव खंय नास जालां हांव बचाव जाला न्ही गे पूण कळ्ळें जिवीत म्हजें समाधानाचें भलायकेन भरलेलें हेरांक भोगसून जियोवचें. करोडांनी आमकां भोगसिलां मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून. आज सेस्सा मारा कुटुंबा भितर ल्हान ल्हान संगतीक कितलेशे जाण आमी हागे दवरना आसा. बोक्सिनांतलो साकराची वापर मातेव 18 अध्याया करोडांनी बोक्सिल्लो साकर बोक्साणें जोडुल्लो ताका 100 रुपये दिवंक आसले ताच्या सांगाती साकरान. ताका बोक्सूंक रेडी ना हो. जेजू देव म्हणटा तें धनी म्हणटा तुका हांवें करोडांनी बोक्सिल्लें ताजे 100 रुपयाचे तुका बोक्सूंक जावना गे. आज आमची परिस्थिती आमी सक्कडी हांव पयलो खंयच्या जाग्यार आसा वता गे करोडांनी बोक्साणें जोडुल्ल्याच्या जाग्यार. आज आमच्या बाबां मदें भाव भयण्यां मदें सेस्सा मारा कितले जाणां हाग्यांत आसा आनी आमी बारीक ओडू म्हूण चिंता. कितले जाणांनी हागे दवरून तूं मरण पावल्लें आत राजी जावना. ती मरून गेली पूण आमचें त्या वेळार आमकां बोक्सूंक रेडी ना आमी. पळय कितें गे पळया आमचें कितें क्रिस्तांवांची उणी नात म्हाका कोत्ता न्ही. करोडांनी देवान आमकां बोक्सिलां आनी निमाणें काल जालें त्या करोडांनी बोक्साणें जोडुल्ल्या त्या साकऱ्याक बंदेन घाला म्हळें कोणें धन्यान आयकलां गे. हां म्हळ्यार बंदेन घाला म्हळ्यार जेलांत न्ही. तूं संवसारांत आसताय पूण परतून पासांत पडटाय. तूं बॉक्सिनांतल्या निमती संवसारांत आसाय बारी माधुरी दीक्षिता बरी हेमा मालिनी बरी भोंवताय तूं वा आनी कोणी जाकीर हुसेन कोणी म्हाका वचना दादले सलमान खान कोणी जावन दी म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार पूण तुवें बॉक्सिलां गे पेल्याक. तूं बारी राया बरी दिसूंक पुरो संवसारांत पेल्याक बॉक्सिनांतल्या वरवीं तूं पासांत आसाय. तुज्या जिवितांत देवान दिल्लें तें जिवीत समृद्धीचें जिवंक तुका साथ दिना. बॉक्साणें व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. उलोवंक गेल्यार वर्सां भोंवची नात. एक उतरांत एक वर्स उलयत तें देवाचें उतार जाल्ल्या निमती. देखून जेजू देव म्हणटा म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्ही. कशें मळब आनी पृथ्वी तितलें तितलें फरक आसा खंय.
तर आमी तातूंत रावचे म्हूण देव आशेना. आमी इल्ले देवाची चिंता कितें पळोवंक वचाची. आमी काले उलोवन आसा, कालें डिस्कशन करना आसा. आमी दोगां मेळ्ळ्या कुडले उलोवन चित्त तिसऱ्याची खबर. तो लागी आला तो बरोच तो गेल्ल्या कुडले ताजें उलोवंक सुरू केलें. हां हो थंय बा काल थंय पळयलें हाका, हाजें पुरो म्हाका गोत्ता. ताजे मुखार न्ही, ताजे मुखार सांगता तो आमचे ओट्टू आसतना गेल्ल्या कुडलें ताजी खबर उलोवंक. आमी करता ना हांव म्हणचें न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां बोगसाणें दिलां. जेजून बोगसाणें दिलां. आनी एक 5 मिनटां निमाणें हांव सांगूंक आशेतां. जेजूक कितले गायी जाल्ले म्हळ्यार तुमी म्हणटात 5 गाय 3 गाय म्हणटात. पोरेक हांवें टॉक आयकलें इंग्लिशान 5000 चिल्ड्रे 100,000 लागीं ताका गाय जाल्ले खंय. 12,000 म्हळ्यार हांव पात येतां. तूं गेल्लो कितें म्हळ्यार वय म्हणटा हांव. भावार्थांत हांव गेल्लो. 12 करोड म्हळ्यार हांव पात येता. कित्याक म्हाका डावट ना तांतू. तितलो तो गाय येयल्लो आमकां गूण करूं. 150 किलोच्यो रुकाट ताज्या खांद्यार कुरीस दिल्लो. ताजी पाट पिंदून गेल्ली पाट. कित्याक आमकां कुर्सांत काले दिसता जेजू तो कुरीस बारीक वय कुरीस बारीक किसुळी घालून बरो साफ दिसता. तसो नातलो तो. रुखाचे फांटे कातून कशें दवरता, फांटे कातुरल्यात रूख तो सोदता. ताजी गुती आसा फाटल्याणें. ती जेजूक एक उतार उलयलें जाल्यार 3 किळ्यांनी उमखळसो जेजू अशें नीट रावतना ताजी पाट पिंदून वयतली. ताजी फाटल्याणें ताजी आणकीट दिसतली खंय. इंटेस्टायन म्हणटात न्ही इंग्लिशांत ताजें फाटल्याणें म्हळ्यार पाट पिंदली ताजी. म्हाका बोगसूंक म्हाका सैतानाच्या पासांतले सुटोवंक त्या आयुश्यान गेल्यार 15 वर्सां भोंवची नात. पूण काल प्राचीत काळाक राखनाकात. जेजू म्हजे खातीर कितलो कश्ट जालो म्हणून म्हाका बोगसूंक. निमाण्या शुक्राराक राखनाकात. तें कोणीय करता. एका अर्ध्या घंट्यान तुमी कितें जेजूचे कश्ट नियाळूंक जाता म्हूण चिंती नाकात. तुमची सगळी प्राय पावची ना. ते लांब हांव दिवन दादोशी करता म्हळ्यार तितलें हांव की पावचें ना आमकां सासार जाला जेजू. मोगाच्या भावा भयणीनो थंय तावन ताच्या गायांनी आमकां ताणें गूण केलां. आनी हांव म्हणटा हांव पिडेस्त. ताणें आमकां शिरापांतले सोडयलां. तो शिरापलोलो जावन. आनी हांव म्हणटा म्हज्या घरा शिरापा ताजेर शिराप पडो म्हूण. सत गोतून आसा जाय. ताणें म्हाका बोगसिलां आनी म्हणटा जीव गेल्यार तुका हांव बोगसिना म्हूण. जेजू म्हणटा हांवें तुका करोडांनी बोगसिलां, तूं बोगसिना की ताका. अशें कर आमी पासांत आसा. आनी थोडे पटी असल्यो संगती आमकां पिडेंत घालता. असल्यो संगती आमकां पिडेंत व्हरून घालचे आसात. सकटपटी म्हूण सांगना हांव. थोडे पटी राग मोसोर द्वेश ना बोगसाणें सत गोतून आसतना आसचें हें पुरो आमकां पिडेंत घालूंक साद आसा. कित्याक देवान आमकां रचलें त्या खातीर न्ही. कित्याक देवान कित्या खातीर आमकां रचलें त्यो संगती आमचे तें नान जाल्यार आमच्या जिणेक आनी देवाच्या योजना ताळ पडना. देखून हें पुरो कुसाडाय आमचे थंय भायर दिसता. म्हज्या भुरग्यांक सांगलें न्ही हें म्हणून ताळ पडना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्घां दिवया. एफेसकारांक 1:3 म्हणटा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. जेजूक सतमानलेल्या वरवीं सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात म्हणा. आमी आशिर्वाद मागच्यान बारी हुशार मागा म्हाका कांय बेजार ना तशें न्ही. पूण आमकां सत करता आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणून. तुमच्या बायबलांत तशें ना जाल्यार म्हाका एक दीस सांगा. तुमी खंय जावन सांगलें फादर आमच्या घरान ना. एफएस घरान बरयलें 1:3 ना. म्हळ्यार तितलें पुरो केलां मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून आमचे खातीर. देखून ताणें कुर्सांत म्हणलें 11चें उतार कालें तें संपदलें जालें. आनी तुमी म्हाका पातयेया म्हजें उतार पातयेया सतमाना आनी आपणाया. तेंच उसारा तोंडात हांव पेल्या खातीर तेंच सांगा. कित्याक तुमी हांवें सोडयलां तुमकां आनी कित्याक पासान पडटात. हांवें तुमकां बोगसिलां कित्याक तुमी आनी एकल्या बोगशिनात. हांवें तुमकां दादोशी केलां कित्याक तुमचे तोंडी भावल्यांत. कित्याक निरासपणान बुडल्यात. आमकां तुवें बरें कशें उलोवचें म्हूण शिकयलां. जिवीत मरण जिबेर आसा म्हणल्यार मागीर मरण कित्याक उलयतात तुमच्या जिबेत हांव. जेजू आज आमकां तें विचारता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो दिमी घालया. जेजू आमचे भितर आसा. पेल्या तें आसा उतरांत आसा त्या जेजूक पळयाव्या. आनी तेन्ना मात साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी मान करता जाल्यार ताका अर्थ आसा. उतरांत आसलेल्या जेजूक आमी मान करया. तेंच उतर आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. आमकां कोणी शिकोवना म्हण नाकात. आमी कितें आमकां जबाबदारी ना. उरलें पुरो शिकयता आमी. हें कित्याक शिकयना. पवित्र पुस्तकालो उक्तो करया. सत मात तुमकां सुडका दितलें म्हणा. सत देवाचें उतार. सत जेजू म्हजें उतारच सत. हांवूच सत वाट जिवीत म्हजें उतारच सत. देखून नियमशास्त्र मोइजे मारिफात आयलें 1:17 जुवांव. पूण सत आनी शांती जेजू तावन आयलें. नियमशास्त्र मोइजे तावन आयलें
पूण सुडका आनी सत आनी शांती म्हूण चिंता जेजूत हांव आयलें. नियमशास्त्र पाळून कोणें सर्गा वचोंक जायना, देखून जेजून आमकां सुडका दिल्या ताचेर सकट घेवन, आनी ताणें आमकां सत शिकयलां. सत कितें गी म्हळ्यार ताच्या उतरांत बरयल्लें. त्याच जेजूक मान बागोवन थोड्यो घडयो आमी ताजे मुखार, जर तर आमचें राग द्वेश कोणाचेर आसा, जर तर म्हजें उलोवणें संवसाराची चिंता आसा, जेजू लागीं बोगसाणें मागया. हें खरें बोगसाणें मागचें. पश्चाताप पावया, मौन बदलया मोगाच्या भावा भयणीनो. आजय घरा वचून वडोल कसो आयलो तसोच फाटी वता म्हूण सांगा नाकात. कोणी एकलो म्हणटलो खंय खंयचे हांव मिसाक वचून येता मागीर शिकयता तुका म्हूण, म्हळ्यार हें असली परिस्थिती आसा आमचे थोडे. आमी मिसाक येवचें, देवाचें उतर आयकुनचें आनी एकल्याक जीवेशी मारूंक वचोंक सकत जोडूंक न्ही गे. म्हळ्यार कोणें तुमी म्हळां म्हणून न्ही, अशेंय कोणें म्हळां म्हळ्यार म्हाका आजा भोगचें ना. म्हळ्यार आमी तितले संवसाराचे जाल्या, खंयचे हांव शिकयता तुका पयलें मिसा वचून येता. आमची परिस्थिती अशी जाल्या की आमी कसलें जो संवाजेल म्हणटा 4 अध्याय 26 वळ, आत्म्यान आनी सतान आराधन करा. आत्म्यान आनी तसलेच आराधक जायचे म्हूण समार्याच्या स्त्रीक जेजून म्हळ्यार आत्म्यान आनी सतान. सत म्हळ्यार देवाचे उतार आनी आत्म्यांत हांव करा. आत्म्यान पुरा सतां भरल्यान तुजें मोन आनी कूड घेवन आराधन करूं वचनाका, जायना तें. आत्म्यान आनी सतान करा, तसलेंच आराधन बाबाक जायचें म्हण थंय बरयलां गे. आत्म्यान आनी सतान आराधन करा. हांव कितें तूं कोण डान्स केल्ले कुठले जेजू खुशी जाता म्हण नाका, तुज्या आत्म्यान कितें आसा तें पळोवचें जेजून. तेंय कुसोडाय घेवन हांगा बायलांनी तूं म्हाका मोनांत आनी कुडींत बारीक भक्तीपणान आराधन करताय, तातूंत म्हाका कांय तातूंत कशी खुशी जावची. कित्याक म्हज्या काळजान कितें आहा म्हण जेजूक बरें दिसता. मनशाक दिसना. मनीस म्हणटा कितलो भाग्यवान सायबा, आयिल्लो दिमी घाल्लो, मी स्वता मुसरी दिंबेर येता तो 3 घंटे दिंबेर आहलो, रेवेर सरलो दिमी घालून, सुका नासतना मिसाक आयलो. एक रितीर तो सोडना. पूण तुज्या काळजा भितर कितें आहा म्हूण ताकाय गोतूना, सांगतल्याकी गोतूना, देवाक बरें गोत्ता. देखून देव पळयता काळीज, मनीस पळयता बायले रूप. पवित्र पुस्तकांत बरयलां. जेजू आमचें काळीज पळोवन आसा आतां. आमी सकट बरींत मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण सोरा बरी सैतान येवन आमची एक चिंताप घालता. सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक, हांव आयला तुमकां जीव दिवंक बरोवन ओमतोनशें बापान जुवां सुवांजेल 10 अध्याय 10वें वाक्य. तो येवन ता सोर मोराणी एक सोरा बरी येतले म्हळ्यार मोराण म्हळ्यार तूं जिवंत आसतना तूं मेल्ल्या बरी जावचें. सोरा बरी येवन कालेंगी चिंताप घालता, ताका सोडनाका, हाका सोडनाका, एंत कर, गम्मत कर, अशें चिंत सायबा. संवसार 4 दीस आमी मनीस न्ही गे, मनीस हस्कत न्ही गे, पिडा मनशाक येनासतना रुखा घेवची गी, ही पुरा देवाचें उतार न्ही मोगाच्या भावा भयणी. कितले फावटी आमी उलयल्या ह्या उतार. तर जेजून कित्याक आमकां कुर्सार जावन सोडवण केल्ली, कित्याक तो गयल्लो आमकां गूण करूं. आमी पिडेन मरचें जाल्यार पिडा मनशाक येनासतना रुखा घेवची गी म्हळ्यार हें गी उतार देवाचें. कितले फावटी आमी अशें उलयल्या. आमी मनीस न्ही गे, मनीस म्हणून तूं आस्कतच राव म्हणटा कितें देव. हांव मनीस न्ही, आतां हांव देवा बरी जालां. क्रिस्त हांव सुक्रिस्त. देव न्ही, हांव देवा बरी जालां. पूण चिंतलां गे हांवें केला म्हणी मनीस हस्कत न्ही गे, एंत म्हणून सैतान आमकां नासयता. पाता करनातलो कोण आसा वय आसा म्हूण करनंत रावचें म्हूण गे अर्थ. तक्षण पश्चातापाव, मौन बदली सारके वाटेकी. तेंत सांगून राव नाका पाता करनातलो कोण आहा घेवन, ताचें म्हाका गोत्तो ना, तो कालें व्हडलें उलयता. वय ताचें ताकाय गोत्ता, देवाकी गोत्ता, तुजेंय तुकाय गोत्ता, देवा गोत्ता. थांब तूं राव म्हूण देव सांगना न्ही तुका. गीत गावया येद्या व्हडा साक्रामेंताक. पूर्वेल्या त्या
Sita Tukadoga Jaspiritat Samasami Navarta Amen. Pratya ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या उतरास कष्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमची ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन. मोगाच्यानो तुमकां ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. देवादीन एम्ब्रोज नाझरेता पासोत जानेट रेगो आनी कुटाम दुबय बाबा राफाएल झियोन डिसिल्वा अर्गां सावन सान जुजे वाडो डेल्पिन सिक्वेरा अर्गां सावन वेलांकणी प्रणय प्रतुल डिसोजा प्रत्येक तेसावा खातीर मंगळूर हेनरी रोड्रिगास अर्गां सावन सान जुजे वाडो रोशनी रोड्रिगास अर्गां सावन गुरपूर मार्गरेट डिसोजा आनी तांची भुरगीं नत्रा अर्गां सावन दितात बचपे. ते वतीन फादर जॉन जोसेफ डी अल्मेडा पासोतू संध्या क्रास्ता लुट्स वाडो लिओनार्ड रूपा गोंजाल्वीस अर्गां सावन धारवाड लेस्ली बेनेडिक्ट अर्गां सावन बचपे. देवादीन जुलियाना मॅग्दलीन क्रास्ता पासोतू जेसिंता फेर्नांडीस आनी कुटाम सांबोस्त्यां वाडो देवादीन जोसेफ लोरिन फेर्नांडीस पासोतू लिओ फेर्नांडीस आनी कुटाम सांबोस्त्यां वाडो डायना आल्वारीस अर्गां सावन दितात. हेरन रस्किना अर्गां सावन सांबोस्त्यां वाडो आयरीन डिसिल्वा अर्गां सावन नित्या दरवाडो देवादीन सेवरीन डिसिल्वा पासोतू आयरीन डिसिल्वा नित्या दरवाडो देवादीन सेवरीन डिसोजा पासोतू जॉयल डिसोजा नित्या दरवाडो लिओन आगस्टीन डिसिल्वा जल्मा दिसाच्या संदर्भार अर्गां सावन दिता. ह्या आमच्या भाव भयणीच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. जल्मा दिवस आचरण करच्यांक बागी जल्मा दिवस देवादीन जाल्ल्यांक सस्नीक विशेव आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा वंदन वंदन ताच्या एकल्या स्तुतार वंदन 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 संपवीत आत्म्या वंदन वंदन ससनाच्या ससना देवा कामच्या भजन आमी करया सगळ्या काळजा ताची स्तुती करया ताळे आजोबार्या हिता आमी गावया देवाक आमच्या वंदिया. वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा वंदन वंदन ताच्या एकल्या स्तुतार वंदन 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 संपवीत आत्म्याक वंदन वंदन ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे म्हज्या उडासा करात म्हळें जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा तेंच येवकरिस्तो संभ्रम हांगा आमी चलयत आसतना जर तर येवकरिस्तो संभ्रम चलयत आसतना जेजून कुर्सार कितें केलें कितलो तो कश्ट आलो कितलो व्हडलो कसले हकमान ताका भोगूंक मेळ्ळें तें म्हाका उडासाक येना जाल्यार मिसाचो संभ्रम ही एक संभ्रम जातलो पूण जेजूक म्हाका लागीं सरूंक जावचें ना. देखून त्या खातीर जेजूचे आमचो ताणें कितलो मोग केलो गे म्हणलें उडासाक हाडूंक हो संभ्रम आमकां आदार असो जावन आसा.
देखून जुवां सुवांजेल 16 वाक्य म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच सुपुताक ताणें ओपून दिलो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो सदांच देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमचो कितलो मोग केलो म्हणलें तें नियाळया आनी आमचें तें आसता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदाराखाल तो मोग नियाळ्ळें सदांच देवाक अर्गां दिवन देवासोनी पेल्याचो मोग करूंक फुडें सरया. सांगाता मागया हांव पातकी सर परिदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच आंकवारी मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण. सर पुदेदा देव आमची काकळूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं भवात्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान सरोंक आनी देखीन चलोवंक बगेवंत जुवों पाल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेक ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावात सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयान आमची मानावी ही सोम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणे एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एकाच फरा मनान गडबडचें न्हय वा आकांत दडचोय न्हय. कोणीय तुमकां खंयच्याय तरान ठकयन अशें सत्राय घेया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्थी मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलें. त्या पासत भावा भयणीनो तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रां वरवीं तुमकां मेळ्ळेली संप्रदायाची शिकवणूक सांबाळून धरा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं खळानातली बुजवून आनी उत्तम बरवोसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरे करनेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां थीर करूं. देवाचें उतर हें श्लोक प्रितुमेची मुणसुबी कडच्याक सोमी येता. प्रितुमेची मुणसुबी कडच्याक सोमी येता. सर्वेस्पोर एकलो सुराजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सरपडजांची न्यायनिती काल
तो झडती करतलो. श्लोक प्रितुमेची मुनसुबी कडच्याक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंदू उल्हासो अक्को संसार. गरजो दर्या सागोर आनी तांतले सर्व. फळ पिका सवें उल्हासो भुंयबाटां. संतोषान हालो दोलो रुका जडांनी भरलेलीं रानां वनां. श्लोक प्रितुमेची मुनसुबी कडच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी कडच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस्त जनागाची नितीन तो झडती करतलो. श्लोक प्रितुमेची मुनसुबी कडच्याक सोमी येता. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां पारखीतात आसलें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, खपाट्यानो, वडतालो मातसो शेपीसो आनी जिऱ्यासो दांत एक वंटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयामया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकूच जाय आसलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्ही. वाट व्हरतेल्या कुरड्यानो किमस तुमी घालतात, पूण खरें सगळ्यांच गिळटात. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, खापाट्यानो, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. कुरड्या फारिसेवा, कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तो वळतें भायल्यांनी नितळ जायत. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगतना आमकां संवसारांत आसुल्ल्यांक आनी संवसाराच्यांत आयकोन आसुल्ल्यांक एक फावटी कालेंगी वैरपण जाता. हें कालें अशें बरयलां गी बायबलान. हें पुरो कोणाक जायत? सबार जाणां तशें केल्लें. जेजूची शिकोवण आयकोन वो जें उलोवणें विपरीत जालें. हें कोणाक आयकोंक जायत म्हण एकूच ताका सोडून गेले. तेन्ना जेजू कालें विचारता, तुमी 12 विसां तुमी पेद्रू म्हणटा कालें म्हणून सोम्या कोणा लागीं वचो आमी? तुज्या लागीं आसात उतरां शासनीक जिविताची. जर तर जेजूक सोडून गेलें, जेजूक नश्ट ना, उशेत कांय नश्ट ना. नश्ट म्हाका शासनीक जिवीत हांव होगडावन घेता. जेजू लागीं आसात उतरां शासनीक जिविताची. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, हें आमी परतून हांव सांगता, आमकां आमच्या सेन्स नॉलेजर हें समजूंक जायना. पंचेंद्रिया म्हणटात, म्हजें मन आनी 5 इंद्रिया तें घेवन देवाचें उतर समजूंक जायना. उडास दोरा आका जाय भावार्थ. कालें जाय भावार्थ. हेब्रेव घरांक 11 अध्याय पयलें वाक्य 6 म्हणटा, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. आमी दिसचेंत उलोवच्यांत एक्सपर्ट, दिसले विशयांत ಎಂತ समा म्हूण चिंतच्यांत एक्सपर्ट, पूण भावार्थ तो न्ही. भावार्थ म्हळ्यार दिसानांतल्या संगती विशयांत आसा खात्री. तशें म्हणून दिसानांतले कोणी कालेंक सांगलें म्हूण सकट पाती येवचें गी? बिलकूल ना. देवाच्या उतरान बरयलां गी म्हणून. देवाच्या उतरान बरयलां. आतां म्हाका समजना, दिसोंक दिसना, तूं पातये उपरांत तुका मेळटा. देखून मार्कोस एवंजेल 11:26 वाक्य म्हूण चिंता हांव. कितें सकट तुमी मागण्यान मागता तें मेळ्ळांच म्हणून सतमाना, उपरांत तुमकां मेळटलें. तर मेळचें पयलें गी, मेळ्ळां म्हूण सतमानचें पयलें. उतरांत बरयलां तें म्हजें जालां म्हूण पयलें पातये. देखून जेजून तोमासाक म्हणलें, तोमासा तूं कितलो बागी, कित्याक तूं पळयल्लें सतमानताय. वय मो तशें म्हणलें गे.
पळय नासतना सत म्हणलेले कितले निर्भागी न्ही गे कशें म्हणलें थोमास तुमकां वळखीचो आसूं बरो हां तो थोमास म्हळ्यार हो जेजूच्या 12 शिसां काले म्हणलें थोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं पळय नासतना सत म्हणलेले कितले भागी कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 4:18 तातूंय बरयलां सांब पावलो स्पश्ट सांगता सबार पुट आमी मिसा वेळार वचता पूण आमी तकलेक घेना आमच्या दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मोवन आमी ओरिना बगर अदृश्य वस्तूंचेर थंय फूल स्टॉप आसा थोड्यांक थंय गोतूना आनी एक वाक्य कंटिन्यू केलें थंय तावनूच दवली मुखार ना थंय रावोंक आसा आमच्या दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मोवन आमी ओरिना बगर अदृश्य वस्तूंचेर नेक्स्ट वाक्य म्हणटा दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक दोळ्यांक दिसना तें तुमी कितल्या जाणांनी इगर्जींत वचलां जावंक पुरो वचप दोळ्यांक दिसना तें सदांच काळ बाळटा तसलें हेब्रे 1 भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण सांगलां ताकाच सरी जावन हांगा सांपवल आनी हेब्रे 11 6 वाक्य पळयल्यार देवाचें उतर म्हण भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना कळ्ळें कोण दोळ्यांक दिसचेंत सत म्हूण पात येता दोळ्यांक दिसचेंत उलयता पळय ताणें देवाक मानूंक जायना संवसाराक मानूं येत सैतानाक मानूं येत दोळ्यांक कळ्ळें हेब्रे 11:6 म्हणटा भावार्था विणे कोणाच्यानी केद्दा व्हडलो चोच जावं दी मनीस कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना थंय बरोवन ना मागण्या विणे तुज्या आनी खंयचे बरें न्ही भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना तर म्हजे कडेन भावार्थ आसा की पळय भावार्थ आसा जाल्यार म्हाका दोळ्यांक दिसना म्हाका समजना जाल्यार बायबलान बरयलां देखून हांव पात येता तो मनीस भावार्थी आनी ह्या भावार्थाक मोग मेळ्ळ्यार देवाचें उतर म्हणटा तुमचें तें सुनात आसल्यारय उपकारना आनी कितेंय उपकारना मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ मात्र उपकारता आमच्या जिणेंत मोग आनी भावार्थ आसा हे भावार्थ आसल्या पळोवना मोग आसा जाय मोग आनी भावार्थ सांगाता मेळून वावुरता हे जेजून तेंत केल्लें मोग भावार्थ सांगाता मेळून वावर केलो शिसांनी तेंत केलें आज ह्यो 2 संगती सांगाता घालून आमी करता जाल्यार नाल्यार जेजू आमकां म्हणटा खापाट या एक किमस पडल्यार किमस म्हळ्यार हांवें खालें की म्हाका पयलीं समजना मागीर किमस म्हळ्यार आमी म्हणटा न्ही तेळे शितांत किमसां बसल्यात रे काले किमस म्हळ्यार ल्हान मूस तें तुमी गाळटात चिंत्या एक दुदांत किमस पडलें तें गाळून पियेताय पूण भितरले भितर व्हडलें खरें खरें म्हळ्यार वणटें कळ्ळें की तुमकां वणटें बैल्या गांवांत दादल्यांक कोत्ता मस्कातान खंय वणटेचें आसा खंय वय मो तें केदें ल्हान आसा गी येद्दां व्हडलें खरें सोमेत तुमी गिळटात ल्हानशें किमस पडल्यार गाळटात म्हळ्यार बायलांनी हांव बारी भाग्यवंत म्हळ्यार कितलो नितळ पळय एक ल्हान मूय पडल्यार हांव तें उडोवन दुसऱ्यांत पियेता म्हळ्यार भारी नितळ मनीस म्हूण भितरल्यान म्हळ्यार तें कितलें खरें सोमेत तूं गिळोवंक तयार आय म्हळ्यार तितलें खोटेंपण भितर बरोवंक तयार आसा हितूं भायल्याणें बारी एक नितळ म्हण तुमकां समजलें म्हण चिंता देखून जेजू म्हणटा भितरल्याणें नितळ जा थोडे पटी तो म्हणटा सुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी हांगा म्हणटा कोपां भितरल्याणें नितळ कर बायल्याणें सोबीत हांव आनी तुमी ना जाल्यार कशें म्हणी हां काळे आसले केस दोवे करन काळे आसले मिशे दोवे करन आमी कशें म्हणी बारी बरें लांब हांव दिवन तुका दादोशी करता म्हळें आमी कितलीं वर्सां जिवोंकात देखून हांवें उडयलो म्हळें मोयशें 120 वर्सां पर्वत सोडून गेलो ताजी दिश्ट बरी आसली म्हण आज मोतंत आमकां दिश्ट कोणें समाना म्हणटा हांव म्हणटा जाल्यार आमची दिश्ट वता 80 जालें आनी घालें आनी 30 लागी 20 पयस म्हणलें जाल्यार तशें आमकां आयलां उतर हांवें म्हणलें न्ही जिवीत मरण खंय आसा म्हज्या उतराच्या पासांत हांव पडलां बायबलान बरोवन हांव म्हणटा हांवें आनी एक बायबल तयार केला एंत म्हज्या उतरांचो आनी 80 जालीं न्ही आनी कालें आनी मरण आसन आनी कालें लांब हांव पिड्यान पडुल्लें न्ही भलायकेन बरलेलें लांब हांव दिवन दादोशी करता पूण देवान सांगलें म्हाका नाका किर्तन 91 कितले पटी आमी म्हणटा 11 म्हणटा लांब हांव दिन म्हणटा उलयता घालें मांयचें जालें रे व्हडली मांयचें जालें ती पाल्यांक गूड घालता कोणा उतरें अशें म्हणटा हांव जिबेन दुसऱ्यांत उलयता शिराप आनी बेसांव दोनी एकच जिबेर वता म्हणून जाकोबाचो 3रो अध्याय कितें जावं मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया देवान आमकां जीब दिल्या ताजें उतार उलोवंक मोन दिलां तें बदलूंक आत्म्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे मोन बदलूंक हें एका दिसाचो खेळ न्ही वो निरंतरी वावर वो मोन बदलूंचो वावर निरंतर आज बदला ना चिंतिनाकात कालेंगी 2 उतरां आयकल्या लागले बदललो म्हण ना तुमकां सांगलें पुरो म्हजें तें बदलावण जालां म्हण न्ही हें निरंतर मोन बदलूंचें म्हळ्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा संवसार अशें म्हणटा म्हाका अशें भोगता पूण बायबलांत अशें बरयलां खंयचें सारकें म्हूण पळोवचें ताका सरी जावन म्हजें मोन बदलूंचें बापा येता
आमी संभ्रमचे हे येवकरिस्ताचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबा सरस्व देव म्हणून घेऊ. सर पदवेदारांनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पूंक तुजें थोरपण परगटूंक तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या जो पावल दुसऱ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फोव जावं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर उखाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. जुवां पावल दुसरो ताच्या मानाकय ताची स्मरण आमी करता आनी तुजे विचित्र तुजे पवित्र सभेक तूं हे वर्तें भाग फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनय देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. त्याच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good pargatuya Sumya Jesu tujhe maran Ami samarana Tujhe puna jeevan path Ami pargartha Tujha yenya Sumya Jesu
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्रतेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस तुमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमागात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां भगेवन जुआंव पावल दुसरो भगेवन मोनिका आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. पयल्याक बक्षूंचे दीस पडटे देवाच्या उतरांचो ग्रास आनी तशें ताळण्यान पडनासतना जियोंक देवाचें उतार मात्र आमकां आदार जावन आसा. आनी देवान आमचो कितलो मोग केला म्हणल्यार सदांच न्ही हाडलेल्या वेळार मात्र हें साथ दीत देखून ह्या पासून दीस पडटे मागा आनी तेन्ना तेंचो तुमचें जिवीत जातलें म्हणून कळीत आसलो. जेजू ताणें शिकयलें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींचे तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची आनी आमकां दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितां सोवस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकल्याक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू अख्ख्या मनशाकुळाचे पाप काडलेली ह्याच जेजूक दाखोवन स्नानीक जुवन म्हणलें पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली म्हणून कुर्सातावन अख्ख्या मनशाकुळाच्या अपराध ताणें हर एकल्यांक बक्षिल्यात. ताका सत मानतलो केदींच निराश जायना शासनीक जिवीत होगडायना आनी तो वाचावी जोडलेलो जावन आसा. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली सुभागी. ते म्हजे भितरतले पाप म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. संसारासो सोमे जेजू म्हजो देविकानांतोसो आत्मिकतान बागोंसो
आसरो म्हजो जेजू गवळ्या बऱ्या दितो दिवेर म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवेर म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका खरें सत्करी वाट इष्टातूं पात्याच्या तुझे विंची येना जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवेर म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवेर म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका सर पुरुरारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याची एक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आनी सर्वपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वसोनयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली सासोगोची जिविता मिंडा तुझ्या दिली व्हडलेलपण पावल दुसऱ्या वंदिता सरभोवतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या दोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ह्या आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान जालां आयच्या दिसा साबार जाणांनी अर्गां पाठयल्यांत एकल्याचो डेंग्यू ताप गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एका कुटुंबाक जायतें बरेंपण लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एकल्याची BP शुगर नॉर्मल जाल्या पुताक UKंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळां एग्जाम पास जाला अर्गां दिल्यांत परगांवान शिकच्या एका तरणाट्यान ताचें फर्स्ट इयर सेमेस्टर कंप्लीट केलां तशेंच जायते उपकार मेळिल्ल्या खातीर हांगासर अर्गां दिल्यांत आमी एक घडी बोर मावून रावून ह्या महान संता मुखांत्र देवान ताच्या विनवणे मुखांत्र आमच्या जिणेंत केल्लें बरेंपण नियाळ देवाक आमी अर्गां दिवया बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांक आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिताव तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिताव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागे विनंती कर हे बागेवन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तिकां आमची कालते मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी चिणी जिवोवंक आमकां गुमोग कर तुजी बागेवन चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू जायत्यो विनवण्यो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या तुमचे पैकी साबार जाणांनी तांच्यो विनवण्यो हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत समर्पून दिल्यात ती देव मानून घेवन दी आनी मागलें सगळें तांच्या बावार्थाक लागून तांकां फावो जावं दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया जाग्याचें प्रॉपर्टी केस वेग्गी इत्यार्थ जावच्याक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां डायलिस जावच्या एकल्याक संपूर्ण बरेंपण मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां एकल्याची पोटांतली दूख गूण जावंक 5 वर्सांच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक साध्य जावच्या खातीर जाग्याचे रेकॉर्ड सारके करून दिवच्याक मागलां धाकट्या पुताक सर कश्टांतले सुटका मेळोवंक ब्लड प्रेशर नॉर्मल जावंक बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक पुताक बरें काम मेळोवंक एका तरणाट्याक आमाल पियोण्यात सुटका परगांवाक वचोवंक विजा मेळोवंक दोंपराच्या गांठींत आसलें शिश्ट ऑपरेशन नासतना गूण जावंक एकल्याक नकारात्मक चिंतपात
मोतीची भलायकी मेळोवंक, एकल्या कातीच्या पिडेतावन बरेपण, एकल्याची ताळ्याची दूख पेंकटाची दूख गूण जावंक, कुटुंबांतल्या सर संद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याक प्रॉस्ट्रेट कॅन्सरांतावन भलायकी मेळोवंक, विद्यार्थीचो रक्ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एकल्याची हातीन घेतिल्लीं सर योजना सुफळ जावंक, दिल्लें कंप्लेंट पाटींग काडच्याक, बरो ड्रायव्हर मेळोवंक, दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक, दिश्ट पाटी मेळच्याक, MBAंत बरें फलितांश आपणावंक, परगांवान काम करचे एकल्याक डेंग्यू तावन बरेपण काम करूंक ताका त्राण, न्हवऱ्याक बरी भलायकी आनी समाधान मेळोवंक, गोमटी दूख आनी पाय दूख गूण जावंक, 7 वर्सांच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत उडासाची सकत परीक्षा बरोवंक धैर्य मेळच्या खातीर, नवें काम बरें करूंक, टेन्शन उणें जावंक, पिडेस्तांक बरी भलायकी, एका घरांत आशिल्ल्यांक वायट सक्तेतावन बरेपण मेळोवंक, एका ल्हानशा बाळाक प्रत्येक भलायके खातीर मागलां, एकल्याचें रडणें उणें जावच्याक मागलां, एकल्या आस्पत्रींत आसा ल्हान बाळ ताप येवन ताका बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागलां, एकल्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जावंक, बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक मागलां, काजारी जिवितांत कश्टोवच्या एकल्याक समाधान मेळोवंक, जामियाचें बिझनेस बरें जावंक, परगांवाक वचूंक विजा मेळोवंक, एका भुरग्याक बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागलां, भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, तेगा जाणांनी वाटेचे समस्ये परिहार जावंक, एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक, एका तरणाट्यान ताचें काम बऱ्या रितीन करूंक, आवय बापूय लागीं बरो संबंद दवरूंक, बरे जिणये सांगाती मेळोवंक दोगां जाणांनी, कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक आनी नीत मेळोवंक, लांब काळात हांव नासली कोर्ट केस बेगीनच संपोवंक, बरीं कामां मेळोवंक 6 जाणांनी मागलां, गरजा गो विकून वचोंक 5 जाणांनी, गांठीची दूख सूज गूण जावच्या खातीर 2 जाणांनी, कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक, सैरीक्यो मेळोवंक 12 जाणांनी मागलां, उलयतना राग येवचें रावोन सुडाळ, गाग येवचें रावोन सुडाळ उलोवंक साध्य जावच्याक मागलां, जाग्याचे रेकॉर्ड आतांक मेळच्या खातीर मागलां, एका भयणीचें पेंकटा सकयल दोनी पांयची दूख पडापड सोसूंक बोळ आनी बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागलां. आमची एक विनवण्यो एक घडी बोर मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक समर्पून दिया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माया आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोज आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सुदी आनी सदैव पॉल तुजे कुश्टें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्व तुमचे सगळे असो प्रार्थया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचण्यांत संपडलेल्यांक तुवें मोव वळायदा केली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी भवातांत जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवात वाडय आनी आमची पिडा गूण आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी लाभो. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचो सरू विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता आनी तुजी खुशी वयत ते आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व तुमचे सगळे आसो. भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां
आपलो आशिर्वाद दिवं. बघेवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो फाटलाव करून सवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोवंक तुमकां प्रेरणा मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां तुमचे सगळें आसो. आमेन. मोगाच्यानो लागीं तावन तशेंच पयस तावन वाराड्या तावन वाराड्या भायर तावन तुमी आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक आयल्यात. तुमचो आमी उपकार बावडटाव आनी जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन जें कितें तुमी मागलां देव तुमकां भरपूर मापान फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें. आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर साक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून देवाच्या उतराचेर आमचें केंद्र आमचें गामान आनी देवाचें उतर आमच्या जिविताक सर्वस्व आनी देव म्हळ्यार ताचें उतर म्हणली समजणी आमकां सडीत मापान दिवन आमकां आनीक बावार्थान घट जावंक आदार दिल्ले आसात. मानादीक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस थोड्या वर्सां पयलें बचपे पिरगजिंती ते सहाय्यक विगार जावन तांणी भोव अपुरबायाची सेवा दिल्या. आज तांचो वेळ आमचे खातीर अमानत करण आमचे खातीर मागिल्ल्याक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां देवादीन एम्ब्रोज नाजरेताच्या उडासा पासत लुसी नाजरेत आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो. देवादीन जाल्ल्या भावाक आमी सासणीक विशय मागता आसतना ह्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जुआंव पावल दुसरो देवा तावन भरपूर आशिर्वादां ह्या कुटुंबाचेर वतून दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच आज 12 जाणांनी मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला तांचो समेस्तांचो आमी उपकार बावडटाव. आमच्या पूण शेताचें दशमोत्सव संभ्रम ऑक्टोबर 22 तारीखेर चलतलो. ह्या संभ्रमाक आनी तारीखेच्या फेस्ताक तुमकां वत्तायेचें आनी मोगाचें आपोवणें. तशेंच आमच्या दशमोत्सव वर्साक आत्मीक तयाराई जावन ऑक्टोबर 1 तारीखेर सगळो दीस मंगळाराचो दीस. तशेंच ऑक्टोबर 2 तारीखेर बुधवारा सांजेर 3:30 तावन 7 वरां पर्यंत हांगासर रेतीर आमी मांडून हाडल्या. ह्या दोनी दिसांक रेतीरेक येवचें आनी देवाचो सांगात आनी ताचो आदार जोडूंक तुमकां हांव उलो दितां. आमच्या धार्मीक स्टॉलांत कोंतां तशेंच दुंपू आनी हेर धार्मीक वस्तू मेळटात. तुमी भेट दिवची. हांगासर शुक्रारा तेर्स मीस आराधन आनी नोवेन आसा. तशेंच एका मंगळारा दीस हांगासर सकाळीं 10 वरार तेर्स आराधन मीस आनी नोवेन ह्या भक्तीक कार्यांक तुमकां मोगाचो येवकार आमी पाठयता. तशेंच एका दिसा एका हप्त्या मदें आनी वर्सांनी तुमी हांगासर येवन आमकां आदार आरती कुमोक ह्या पूण शेताच्या बरेपणा खातीर दितात मागणें बसयतात. तुमचो आमी समेस्तांचो उडास काडटा आनी तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. परच्या 25 तारीखेर म्हजो जल्म दिवस हांवें आचरण केल्लो देखून तुमकां आज जेवणा उपरांत स्वीट लाड्डू मेळटले ते तुमी खावचे आनी संतोश पावचो. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण वदकसून दिल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. मानादीक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस तुमी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटी जय म्हूण हांव उपकार मागतां. लुसी नाजरेत पवित्र काळजा वाडो. देव बरें करूं. आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिलां. बाबा राफाएल झियोन डिसिल्वा सान जुजे वाडो. डेल्पिन सिक्वेरा वेलांकणी वाडो. प्रणय प्रतुल डिसोजा मंगळूर. हेनरी रोड्रिगास सान जुजे वाडो. रोशनी रोड्रिगास गुरपूर.
मार्गरेट डिसोजा बचपे, संध्या क्रास्ता लूट्सवाडो, लिओनार्ड रूपा गोंजाल्विस धारवाड़, प्रदीप बर्बोजा पल्लड़का, लेस्ली बेनेडिक्ट बचपे, जेसिंता फेर्नांडिस सांबोस्त्यांवाडो, लियो फेर्नांडिस सांबोस्त्यांवाडो, डायना अल्वारिस, हेरन रस्किन सांबोस्त्यांवाडो, आयरिन डिसिल्वा नित्या दरवाडो, आयरिन डिसिल्वा नित्या दरवाडो, जॉयल डिसोजा नित्या दरवाडो, लिओन ऑगस्टिन डिसिल्वा. सोमेश सांग हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावात. आतां आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा, जों पावल दुसरो हाचे पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुका वळखून ती सुवळोक उतरां करण्या मुखांतर देव प्रोजेक्ट ताणें दिली. आज तुज्या उतरां मुखांतर तुका वळखून दिसपट्ट्या जिवितांत आमची मनां बदलून तुका आमी हेरांक दिवंक आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्या दिशेन कशें आत्म्याक गटाय जावन आसचें तुजें उतार आसा तशें तें उकारिस्त आसा. तशेंच कुडीक गटाय मेळचे खातीर तूं आमकां हें फावो केल्ल्या ह्या जेवणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तें दान जावन दिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें कुडींत आनी आत्म्यान भलायकेन जियेवन तुजी महिमा परगटच्याक आमकां तुवें आपयलां आसता. तेंच सेवेचें मिसांव दिसपट्टे करूंक आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Saniaso shanti sodut amso Magebo zuam paudusro Devika kulti sobhaktuto Magebo zuam paudamso Saniaso shanti sodut amso Magebo zuam paudusro Naman tuka, naman tuka, Devik bhakta, amcha santa, shanti jakuvara. Naman tuka, naman tuka, Devik bhakta. Santa Shanti Jakuvara. Rajisandan Mokseva tu soperzal Atlauda Krista sotum bolbo Povi sapeso rai kubo Magebo suam pao dusro Nama nama tuka Nama nama tuka Devik bhakta amcha santa Shanti Jakuvara. Naman tuka, naman tuka, Devik bhakta amcha santa Shanti Jakuvara. Mukhal putra sove Omkar Maria Sirvade Amka Pagyawan Suam Paul Dusriya Pagyawan Kustache Kurve Varam Kamche Deva Amcha Dusmanantle Apache Putachani Pavitrat Mache Navi Amen.